आमी अप्रचाराक बळी पडपाक जायना। पक्षान केदे व्हड पद मेळ्ळें तर भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो हे सगळ्यान व्हड पद आसा म्हण पेडणे जाल्ल्या भाजपाच्या 31 वांगड्यांच्या कमिटी स्थापनेच्या सुवाळ्याक सदानंद तानावडे उलयल्यात। जाल्यार उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकारान ह्या वेळार भारतीय मुसलमानांचेर नागरिकत्व कायद्याचो परिणाम जावचो ना म्हण स्पश्ट केला। RDX स्कोर ब्युरो रिपोर्ट। कार्यकर्ते असतले आणि आम्ही सगळे मिळून एकठांय काम करतले। तितून काय भेदभाव असेल की कोण अध्यक्ष किंवा कोण उपाध्यक्ष, आम्ही फक्त एक कार्यकर्ते म्हणून काम करतले आणि जाता इतले आमच्या पक्षाचे काम वाढवून संघटना मजबूत करून फुडलो येणारो उमेदवार हो आमचोच आसतलो ह्या तरेन आमचे काम असतले आणि ते आमचे मेन ध्येय असतले। बरो एक आसा पण त्याच्या वेगवेगळ्या तरेची बाजू लोक करपाक लागले आसा आणि त्यामुळे ऍक्च्युअल जे कितें आसा हे आपल्याक पडपाक जाय। बऱ्याचदा आमी कितें करतात की बऱ्याच जाणांक सांगले कितें चूक आसा मागीर आमी तेजे बरोबर भरकडत वता हे चूक आसा अशा तरेन आणि त्यामुळे आमी हाचेर बळी पडूं जायना, अप्रचाराक आमी बळी पडपाक जायना। हांगा 31 मेंबरांची समिती जाली। येणाऱ्या दिसांनी आमकां वेगवेगळे मोर्चा गठीत करपाचे आसात। आमचे कडेन महिला ज्यो आसात ह्या महिलांक सांबाळून घेवपाक आमकां महिला मोर्चा करपाचे आसा। आमी युवा मोर्चा, युवक जे आसात तांकां व्यासपीठ दिवपाक लागून आमी युवा मोर्चा करपाचे आसात, ओबीसी मोर्चा करपाचे आसात, किसान मोर्चा करपाचे आसात, एसटी मोर्चा करपाचे आसात, एससी मोर्चा करपाचे आसात आणि त्यामुळे वेगवेगळे मोर्चा जे आसात प्लस हांगासले कांय कार्यकर्ते डिस्ट्रिक्टाचेर वयतले, कांय कार्यकर्ते आमचे स्टेटीचेर वयतले। हे सगळे जे मोर्चा मंडळ समितीचे मोर्चा आसतले, स्टेट मोर्चा आसतले, डिस्ट्रिक्ट मोर्चा आसतले आणि त्यामुळे ह्या मतदारसंघातले किमान एक 400-500 कार्यकर्ते हे वेगवेगळ्या पोझिशनात त्यांच्या भितर आसतले। पण ह्या सगळी जरी पोझिशनां असली जाल्यार सगळ्यात व्हडले पोझिशन जे आसा ते हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हे सगळ्यात व्हडले पोझिशन। तर ते पोझिशन आमचे कोण काडपाक शकना। या मतदारसंघात तुम्ही म्हाका सेवा करपाक दिल्या, या मतदारसंघात तुमकां काम करपाक दिल्या, या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीन म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केला। हांवें सांगलें आता सीए बिल आयला, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जालो, हे एक्टाचेर आमची जाहीर सभा आसा। काल पयर सगळे मायनॉरिटी समाजातले लोक रस्त्यार आयले, तांकां दिसला की हो एक जावन सगळ्या मुसलमानांक काडून उडयता हिंदुस्थानात। अशें एकट्यान ना। हिंदुस्थानाच्या खंयच्याच मुस्लिमाक एक केंसा सुद्धा हात लागचो ना। जे हिंदुस्थानाचे आसात ते हिंदुस्थानाचे असतात। हो जो मायनॉरिटी हा तो पाकिस्तानान जो गेला, जो आमचे पार्टिशन करताना आणि जे हिंदू आमचे भितर आसात त्यांचे अत्याचार, अन्याय जालो, बलात्कार केलो, तांकां सतोवपाचें काम चालू जालो, तांकां सिटीजनशीप दिवपाचो हो कायदो।